WRD मिनिस्ट्रीचे आज एक अत्यंत महत्त्वाचे युनिट हांगा स्थापन झाला. बिल्डिंग नवी टोटल सॉफिस्टिकेटेड आणि टेक्नॉलॉजी म्हणजे डेटा सेंटर बाकीचे सगळे फॅसिलिटीज हांगा आसतल्यो. एक डेटा सगळो रेडीमेड मेळटलो, रियल डेटा मेळटलो आणि तातूंतल्यान गोंय राज्याक ताजे भरपूर बेनिफीट जातलो. हो डेटा क्लिनिकूय पावतलो. म्हाका दिसता एक अत्यंत महत्वाचो स्टेप WRD डिपार्टमेंटान घेतला. तो दे हॅव टोटली बिकम नाव टेक्नॉलॉजी सेविंग आणि ट्रायंग टू ब्रिंग गोवा एट पार विथ द अदर स्टेट्स इन द कंट्री. I congratulate the Minister Subhash Chivrukar and the Chief Engineer Pradhan for having really made the WRD department in vibrant department. आमचे दिगंबर कामत जे माजी मुख्यमंत्री जावन आसात आणि मडगांव मतदारसंघाचे आमदार जावन आसात. तातूंत म्हजे बरोबर आज चीफ इंजिनियर श्री बदामी आयकर आसात. हे मानेज सगळे WRD डिपार्टमेंटाचे इंजिनियरी आसात. आयचो सुवाळो जो आसा पळय म्हाका म्हणून दिसता की इट इज गोईंग टू बी मेमोरेबल सुवाळो. कारण न्हय फक्त WRD डिपार्टमेंटाचे पण गोंयचे एक भूषण जावपा सारको प्रोजेक्ट जो आसा पळय तो आमी आज हांगसर लॉन्च केल्लो आसा, उद्घाटन केल्लें आसा. इज अ सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स न्हय फक्त WRD डिपार्टमेंटाचो स्टाफ वापरतले पूण तमाम गोंयची सगळी जी डिपार्टमेंट आसा ती सगळी डिपार्टमेंटां ह्या संदीचो फायदो ह्या संस्थेचो फायदो घेवंक शकतले. म्हणजे जाल्यार आयच्या दिसाच्या निमित्तान अशें म्हणत आसा की आनी आव्हान करता जे आमचे रिसर्चर्स आसात, एनालिस्ट्स आसात, डाटा कलेक्टर आसात, हांकां सगळ्यांक विनंती करता की तांणी हे सेंटराक मुद्दाम व्हिजीट करची आनी ह्या सेंटराचो फायदो घेवपाक पळोवचो. आमचे बदामी जे आसा तांकां म्हजी विनंती आसा की इतर जी डिपार्टमेंट आसा पळय त्या सगळ्या डिपार्टमेंटाची सिस्टम जी आसा पळय जे आज हांगसर सेटअप केल्लो आसा जवळ जवळ 11 कोटी खर्च करून म्हणजे बिल्डिंगाचे आमी जवळ जवळ 5 ते 6 कोटी आणि बाकीचे 4 ते 5 कोटी जे आसा पळय ते सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात आणि न्हय फक्त इतल्यारूच पूर्ण बी राव हाजे मुखारी परत ताका अपग्रेडेशन वगैरे जे आसा पळय ते येवपाची हे आसा पळय शक्यता आसा आनी इतलेंच न्हय अशें म्हटलें जाता. आनी ते मुळे दीस इज गोईंग टू बी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर द होल स्टेट ऑफ गोवा. आयच्या दिसाच्या निमित्तान आमचे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय आनी ताचे बरोबर सगळे सहकार्यकर्त्यांक दितात. आनीक हे सेंटर जें आसा पळय न्ही म्हणजे सकाळ फुडें उठना फुडें जसो ब्रेकफास्ट घेतात आनी नंतर लंचाची तयारी करतात तशें हे सेंटराक जे संबंदीत स्टाफ आसतले पळय ते सकाळ फुडें येना फुडें पयलीं हे सेंटराचेर आमी काम कितें करूं शकतले, तातूंत नाविन्य कितें हाडूं शकतले, नवीनपण आमी कितें हाडूं शकतले आनीक डायनेमिजम जें आसा पळय तें आमी कितें हाडूं शकतले. ह्या पद्दतीन हे सेंटराचें काम आयच्यान किंवा फाल्यांच्यान तरी सुरू जावंक जाय अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. आनीक दुसरें म्हटल्यार ती एक गिफ्ट आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मेळिल्ली आसा. नरेंद्र मोदी आयले नंतर तांणी गोंयांत जें भरभरून दिल्लें आसा आमकां हायवे खातीर दिल्लें आसा, आमकां डॅम्सा खातीर दिल्लें आसा पूण आयच्या प्रोजेक्टा खातीर जे तांचे कडेन 30-40 कोटी जे आमकां मेळिल्ले आसा हायड्रोलिक स्टडी करपाचो म्हणून ते म्हाका दिसता की एक वेगळे प्रकारचे गिफ्ट आमकां आसा आनी ताचो पुराय फायदो जो आसा पळय इनफॅक्ट हांव एक स्टेप मातसो मुखार वतलो. महाराष्ट्रांतूय व्यस्त सेंटर आसतलें, कर्नाटकांतूय व्यस्त सेंटर आसतलें पूण गोंय जें सेंटर आसा पळय न्ही गोंयचें सेंटर गोंयचे 12 तालुके कवर करून शेजारचे 2-3 तालुके आसा पळय न्ही ते सुद्दां कवर करूं शकता अशें दिसता म्हाका. आनी ते कवर करपा संबंदीत ऑफकोर्स वी हॅव टू ऑलवेज गो ऑन शेअरिंग. आतां महाराष्ट्रांतल्यान आमी उदक घेतात तशेंच पद्दतीन आमी हें शेअरिंग जें आमचें आसा पळय इन्फॉर्मेशन ते नॉलेज शेअरिंग जें म्हणटा पळय तें आमी करपाक जाय आनी ते करपा संबंदी आमचे दुसरे अधिकारी जे आसात पळय न्ही ते हांव तत्पर म्हणना पूण दे विल बी एफिशियंट ऑफिसर्स अशा प्रकारची अपेक्षा बाळगितात. आनी आयच्या दिसाच्या निमित्तान परत सगळ्याक